ती जानेराची 21 तारीख तो दीस आयतार। आमच्या देशांतलो हिंदू समुदाय दुसऱ्या दिसा म्हणजे 22 तारीखेर उक्तावण जावच्या अयोध्या मंदिराच्या संभ्रमाविशीं आतुरीत जावन आसता मध्य प्रदेशांत एक लजेपास्ट घडीत घडलें। मध्य प्रदेशांतल्या जेबुआ जिल्ल्यांतल्या 4 इगर्जा वयर केसरी बावटे उबयिल्ले घडीत घडलें आनी माध्यमांनी ताची नीज हकीकत आमकां पळोवंक मेळटा। दुसऱ्या दिसा चलच्या संभ्रमाच्या जैताचो संकेत म्हणले बरी जेबुआ जिल्ल्यांतल्या दाप्तलाई, मातासुला, उबेराव आनी दमानी नातू या आदिवासी गांवांतल्या इगर्जां वयर त्या समुदायाच्या कार्यकर्त्यांनी कुर्साक केसरी बावटो बांदिल्लें घडीत सर्वांक आघातकारी जावंक पावलें। ही धाकटुली मागण्या घरां प्रोटेस्टंट क्रिस्ती समुदायाची जावन आसून केरळ दिएसेजेच्या चर्च ऑफ साऊथ इंडियाक वळख जाल्ली जावन आसात। तांच्या लोकांन सांगचे प्रकार जानेवारी 21 तारीखेर आयतारा सांजेर सुमार 4 वरांचेर 80 वरनी चडीत लोकांचो एक जमो जय जय सियाराम म्हणली घोशणा घालून इगर्जे भोंवती तांणी वेढो घालो आनी त्यामध्ये थोडे तरणाटे केसरी बावटो घेवन वयर चडले। तो बावटो तांणी कुर्साक बांदलो आनी परत तीच बोबाट आनी घोशणा तांणी सर्वांनी सबार वेळ पर्यंत घाली। असल्या परिगतेन थंयसर भिरांतेचें वातावरण उपसलें। येदोळ पर्यंत एका पास्टरान मात्र ह्या घडिता विशीं पोलिसांक दूर दिला आनी येदोळ पर्यंत ह्या विशीं कितें क्रम घेतला म्हणलें सारकें कोणायकी कळीत ना। काँग्रेस मुखेली दिग्विजय सिंग हाणें माध्यमांत व्हायरल जाल्लो व्हिडिओ आनी तस्विऱ्यो शेअर केल्यात। जिल्हा पोलीस अधिकारी, मुख्यमंत्री आनी इतर मुखेल्यांक ह्या घडिता विशीं तनकी करूंक आनी ह्या घडिताच्या दुष्कर्मींक बंदी करूंक विनवणी केल्या। ह्या घडिता वरवीं न्हय केवल थंयच्या क्रिस्तांवांक मात्र बगार सगळ्या क्रिस्ती समुदायाक अपमान जाला। आमी केवल 2% आसल्यारी आमची सेवा, आमचे मिसांव, आमची बद्धता देशाच्या उदरगतेक एक वर्तें देणे आनी बेसांव म्हणच्यांत कांयच दुबाव ना। पूण असल्या चिल्लर कामांनी सोम्याचो स्पिरीत आनी मोगाचो उजवाड कोणायच्यानी कितलें साधन केल्यारी केदींच पालवोंक जावचें ना म्हणलें शासनाचें सत जावन आसा। दिव्यवाणी